सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव. आज आमी खेरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन सोंपलेल्या आश्वेक खुलासो ह्या आमच्या भावा खातीर मागता. देवान 3 वर्सां जालीं सुर्गीचें सूख आनी सासणाचो विसव मेळूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच आज जल्माची जी आपलो जल्माचो दीस समोर तामेले दिसोस आनी हेर आमची भावा भयणां तांचे खातीर मागुया आयच्या दिसा खेरीत भाशेन जी आमची भावा भयणां कोवीड पिडेक सांपडून जी कोश्टवतात तांचे खातीर मागुया आनी आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर आमी मागुया. बरे निर्णय आसा ते आमच्या आमदारांनी करूं म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, जेसू आज खेरीत भाशेन आमकां सांगता, हांव स्वर्गांतान देंवलोलो खरो उंडो. हांव जावन आसा देवाचो पूत. स्तोत्रान 82 आमकां वडीन मेळटा. तुमी देव, सगळे तुमी देव, कित्याक भोव व्हडल्या देवाचे पूत. म्हणटकूच जेजूचे विशीं आदींच स्तोत्रांनी पर्यान भासायलेलें आसा तें आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजू उगडापें करता. आमकां हो सुरवंडा देवान फावो केलो. ह्या सुरवंडा वरवीं आमकां तारण मेळचे खातीर दर दिसाक आमी प्रयत्न करूंक तोच देव आमकां आपयता. जेजू आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी आमकां सगळ्यांक सोडवण हाडली. ही सोडवण आमी दर दिसाक आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत जोडून घेवंक आनी जाता तितले उपाय आमी आपणावन बऱ्यो कोरण्यो आमी करूंक पातोक सोडून दिवंक ह्या मिसांत आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया. आनी पवित्रतेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्याक वार मारी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवीदार देव, आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेचो अपराध बोगोस आमचे अस्कोतायेक लागून पातकाच्या बांदपासांनी आमी सांपडल्या. तांतली आमकां कोनवाडायेन सुटय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजू चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरोमियास प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगळ्याच वाटांनी हांकां जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजें घट्टण पळोवंक रावंक लागले. घोडयेक तो फासाक पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतले आनी ताचो सूद घेतले. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सांगाताक आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवलो म्हूण ते लजेन भरतले. केदी लज सदांच तोपपाची, विसरूंक नजो तसली. पूण तूं तोलवारांचे सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय. तर तांचो तूं सूद घेतलोय तो म्हाका पडोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करात.
सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. ताणें नोश्त्या मनशांच्या हातांतलो गरिबांचो जीव निवारलो. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आकांताचे वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताडो आयकलो. परतून म्हणया. आकांताचे वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताडो आयकलो. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बोड. सर्वेस्पर म्हजें कोडोप, म्हजें पोत. म्हजो सोरवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताचे वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताडो आयकलो. तो म्हजो दाल, म्हजें बोलीस आदारी. म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताचे वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताडो आयकलो. मरणांची लारां सोर भोंवती म्हजेर उप्रासली. नाटाक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकांच्या सांकडांनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बानपासांनी म्हाका धरलो. जबाब. आकांताचे वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताडो आयकलो. आकांताचे वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताडो आयकलो. म्हजी बोब ताचे कानार पडली. जबाब. आकांताचे वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताडो आयकलो. उद्गार सगळीं उबी रावया. तुजें उतर सुम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाचे जिविताचो निरोप तुजे सोबें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेसूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेसून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो कोरण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्या. तांतले खंयच्यो कोरण्यो पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिली, बरे कोरण्यांक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेसून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडूं नजो. म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलें देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो कोरण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास देविनात त्या कोरण्याचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण मानून घेयात, आनी हें तुमच्या मनांत ओदीक रिगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुआंव पयलीं जॉर्दाना पलतडी स्नान दितालो थंय जेसू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जुआंवान कसलीच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें, आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, हांवें सुरवातेक म्हणलां, स्तोत्र बेरायशी सोवे वडींत आमकां मेळटा. तुमी देव सगले तुमी, कित्याक भोव व्हडत्या देवाचे पूत तुमी अशें आदल्या कोरारांत बरयल्लें आसलें आनी स्तोत्रांत बरयलेलें आसा देखून किरीत भाशेन जेसू
हाचे विशीं आपूण उलयता आसतना सगल्या फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्रांक ताचो उगडास करता. आनी तो म्हणटा, तुमी म्हजेर विस्वास दवरिनात. तुमी म्हणटा हांव देव निंदा करता. घडयेक हांव देव निंदा करता जाल्यार हांव देवाचो पूत म्हूण तुमी सोत मानूंक सोदिनात जाल्यार पर्यंत हांवें केल्यात त्यो कोरण्यांक तरी तुमी सोत मानात. कित्याक कुड्ड्यांक, बेऱ्यांक, मोन्यांक, कोण नासलेल्यांक हांवें किरीत भाशेन बरें केल्यात. पांगड्यांक हांवें बरें केलें. अनाथांक हांवें परतून बिराड दिलें. किरीत भाशेन विधवांक आनी तांच्या मरून गेल्ल्या पुतांदुवांक हांवें परतून नव्यान जीव दिलो. बाबा भयणीनो, ह्या कोरण्या खातीर तरी तुमी विस्वास दवरचो अशें जेजू म्हणटा. म्हाका तुमी देव निंदा करता अशें कशें म्हणूं येत? हांव म्हज्या बापाच्यो कोरण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात. पूण हांव त्यो करता जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात, त्या कोरण्याचेर तरी तुमी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण तुमी मानून घेयात. बाबा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान दिसपोटी आमी जियेता तेन्ना जायते पावटी आमकां असलेच अडचण्यांक आमी सांपडटा. आमी जायते पावटी कडेन देव निंदाय करता. कशे तरेन आमी देवाचेर गुणगुणटा. आमी म्हणटा देव खंय आसा? देवान कित्याक म्हूण आमकां ही सजा दिल्या? देवान कित्याक म्हूण आमकां हे त्रास दिले? देवान कित्याक म्हूण आमकां हे कोश्ट दिले? देवान कित्याक म्हूण आमचेर हे आटे विटे धाडले? अशें घडयेक आमी देवाक विलापता, पाचारता आनी जायते पावटी देवाचेर आमी आड उलयता. आज जेजू परतून आमकां उगडास करता. हांव तो बापाचो पूत, हांव तो संवसारान धाडलेलो देवाचो एकलोच अभिषेक. म्हजेर विस्वास देवात. आमी तर जेजूचेर विस्वास ठेवून आमचें जिवीत सारलें जाल्यार बाबा भयणीनो, आमकां कसलीच आडखड जिवितान येवची ना. कित्याक तो जावन आसा आमचें तारण. तो जावन आसा आमकां जिवीत दिवपी. तो जावन आसा आमी जेन्ना वायट रस्त्यार वेता तेन्ना मार्ग दाखोवपी. तो जेजू आमचो सोडवणदार. कित्याक बापातान ताणें आमकां सोडवण फावो केली. आपूण खुर्सार मरून आमचे खातीर ताणें सगल्यांक ह्या संवसारांतली पातकां मेकळी जिवंक उदीक आनी उदीक हें दान फावो केलें. आमी ह्या सोडवणदाराक पयले सुवातेर आमचो मुकूट, आमचो माज करुया. आमी ह्या सोडवणदाराक उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान अणभवूंक आमी वावरुया. आमचें पातकी जिवीत आमी सोडून दिवंक, दर दिसाक बऱ्यो वस्तू आसा त्यो करूंक आमी वावरुया. आमच्या पातके जिवितान आमी जें कितें करता बाबा भयणीनो, तें आमी कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं आमकांच बोगसणें घेवया. आनी अशें जेजू जी सोडवण भासयता ते सोडवणेक आमी पुरते जावंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसान न्हय पूण दर दिसाक ताचेच कुरपेन जिवंक ह्या मिसाचे बलिदाना वरवीं कृपा आनी बोड मागून घेवया. तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच मोगतो सोर मोचे तुजेच ते कोताशेने. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर आता दोषे. तुझो मोह परगट करूंक शुभको कोर सगळ्याक दिवंक. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच भक्तो सोर मोचे तुजेच ते कोताशेने. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सूर उद्विदा देवबापाक मानता तसले सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन काकलूच सरा देवा तुझे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद्न तुका फावो ते परी भेटूंक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची सोडवण आमी चड शिकोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कासां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय करता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सोर काड्यान सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशीं देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय. उंचर तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरो सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराची हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक पुराक. Babartazo good porgotuya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आयलो गो सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकराक आश्वेकाची काकूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें 3 वर्सां फाटीं आपोवन व्हेलो. तसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पुरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चपोती बागयोन सुसे बागयोन धर्म दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणे पडूं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशे नत्र एकतां तर आमकां तशी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण चे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशी परमण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त देवाचो पूत आमची सोडवण करूंक आयला. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोमयावा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हाज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. एक घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका भेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu moja, kirkol mozot mo, unchak zalian, tachivi tudzeli, tori tuche, ralis movatole, makatosam, surun motsunata. So
जालें म्हाका ह्या संवसारांत सूख ना मोच्या ओतम्यान सो तूं जेजू भोगतांचें सूख स्वर्गांत एक सूर काळीज कोर तूं एकलोच दादोस सो तूं जेजू भोगतांचें सूख स्वर्गांत एक सूर काळीज कोर तूं एकलोच दादोस जेजू मोच्या किरकोळ मोचो मोच्या जाग्यार ताची विटू चेतली तोरी तुजें काळीज मोवातोलें म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका तोरी तुजें काळीज मोवातोलें म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका प्रार्थुया. मोगाच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजनांत आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगल्या वायटांतली आमकां निवार हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आज सांजे 5 वरांचेर कुर्साची वाट आनी उपरांत मिसाचें बलिदान जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सैन्य आसूं. आनी सोर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार Jesu,